ते एक जेल सुपरिटेंडंटान आणि त्या सिब्बंदीन इतलें आमचे लेगी एक कनेक्शन दवरलें की एकाच दवळार आमी वसनातल्यार ते आमकां फोन करून विचारतात जैल अधिकारी सर बेंगलोर समजा दांड ताका गुण कर्ण परतून आपण हाडला तितलें पुनर्जीवन पण ते एक जाणांक आमी दिला ह्या सेवे वरवीं फाटी आपण हाडूंक ಜೈಲ ಭಿತರ एकले आयले एक ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿಜವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ दोन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एकल्यानी धरचें आनी एकल्यानी सुटोवचें म्हणलें म्हळ्यार दोन्ही कॉम्बिनेशन आमचे लेगी आसा समट आणि सावाला मोगा जाणो समर्थ आणि सावला कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांचे स्वागत आदल्या अंक्यांत प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया हे म्हणयारपणू मंगळूर DSC कशें चलता म्हणल्या विशयांत आमी संवाद आसा केलो आज उडपी DSC हो वावरो बरान चलते आसा खंयच्या नमुनेर चलता म्हणल्या विशयांत जाणा जावचे खातीर आज हो संवाद चलयता आमचे संगी उडपी DSC दोग मानेस्त आमचे संगी आसात मोठव्यान तांची परिचय करिता पयल्यान पयलें रोजारियो डिसोजा हांगासर आसा ताजो मायगांव वालेन्सिया फिर्गस पुलीस खात्यांत 34 वर्सां 34 इयर्स ताणें वावर दिला कॉन्स्टेबल जावन जॉयन जाले उपरांत हंत हंतांनी बढती जोडून प्रमोशन जावन सब इन्स्पेक्टर जावन 2018 वर्सांत तो निवृत्त जालो वरते अभिमानाची संगत काले म्हळ्यार 2015 इसव्यांत CM's गोल्ड मेडल ताच्या सेवेक पुरस्कार ताका लाभलो देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव ताका अभिनंदन पाठयता आमच्या समुदायाक वरत्या गौरवाची संगती प्रस्तुत उडपी DSC प्रिझन मिनिस्ट्री हाचो कोऑर्डिनेटर तो जावन आसा सांगात आस SVPन ती ताचो वावर आसा देखून आदी सरकारी खात्यांत आसतना सेवा आतां फिरगेजींत पोवीस सभेंत सेवा दिते आसा सांगात आस आनी एक मानेस्त आसा वॉल्टर मार्टिस ताचो मायगांव पियूस नगर परगांवांत दुबय 12 वर्सां काम केल्या उपरांत फाटल्या 15 वर्सांनी गांवांत उडपींत वस्ती करून SVPन ताजोय वावर व्हरतो आसा उडपी आनी शिवमोगा केंद्राचो कोऑर्डिनेटर आनी तशेंच राष्ट्रीय मट्टाचेर वेस्टर्न झोन हातूं वेगवेगळ्या हंतांनी वावर दिते आसा प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हाजो स्थापक कोऑर्डिनेटर तो उडपींत प्रस्तुत कर्नाटका रिजनल लेवलाचेर एसिस्टंट कोऑर्डिनेटर जावन वावर करते आसा तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव दोगांय मानेस्तांक स्वागत करता वेलकम स्वागत मोगाच्यानो गेले त्या अंक्यांत प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हे म्हणयारपण कशें आरंभ जालें म्हणल्या विशयांत आमी जाणा जाल्या आयच्या दिसा ह्या सवालाक परत वचना ताच्या बदलाक उडपींत हो वावरो बरो जाता म्हणून आमी आयकलां आनी त्या देखून आज आमी तांचे तावन जाणा जावचें कशें वावर चलता म्हणून पयल्यान पयलें ह्या प्रिझन मिनिस्ट्रींत तुमी कसलो सकट वावर करतात कितें सकट तुमी करतात प्रिझन मिनिस्ट्रींत वय आमी हप्त्याक एक फावटी जेल भेट दिता ओके आनी 2 घंट्याचो वावर आमी थंय कैद्या सांगाता मेळोन आमी थंय स्पेंड करता मागीर तांचे कितें गरज आसा ते पुरो आमी बरोवन काण घेता आनी तांकां कितें आमचे तोंड गरज आसा ते पुरो आमी दिवंक प्रयत्न करता आनी ल्हानशा सडन प्रोवोकेशनांत चुकोवन पडोवन केसीर भितर गेल्ल्यांक आमी तांकां जेलांतून सुटका दिवंक आमी प्रयत्न करता आनी कॅश श्युरिटी बॉन्डाचेर तांकां आमी भायर हाडूंक प्रयत्न करता आनी तांचे कितें तांकां ड्रेस मटेरियल्स कितें तांचे तांकां वस्तूंची गरज आसा ते आमी जेल अधिकारी कडेन तांचे कडेन डिस्कस कर तांचे कडेन विचारून कितें गरज आसा ते आमी आमच्या प्रिझन मिनिस्ट्रींतून तांकां कितें जाय ते आमी तांकां आमी दिवंक आमी समर्थन आसा खंयच्या दिसा येता तुमी जेलाक
हर एका ब्रेस्तार 3 to 5 और 4 to 6 हो 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 2 घंट्याचा टाइम आम्ही ते कैद्या सांगतात आम्ही करतो. ओके साधारण कितले जण आसात ते एक 100-200 आसात की एके बटी 98 असतात, एके बटी 136 135 एके बटी 180 म्हणून सर्व येतात. आता सोडून एक 106 120 तसे भितर तितल्यांत आसात. चड म्हणल्यार ल्हान जेल ते ल्हान जेल जाल्ल्यान जण चड जाल्ल्यान ते शिमोगा ते ट्रान्सफर करतात. ओके आणि ते एक जण ल्हानशा केसीन कन्विक्शन जाल्ले असतात, शिक्षक समान पडिल्ले एक जण असतात. बाकीचे अशेंत अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विचारण कैदी म्हणटात तांकां ओके ते असतात. आमच्या प्रिझन मिनिस्ट्रींत आमी कितें तांकां आमी दिवचो वावर तो आमी मोगान आनी संतोशान आमी कुशेन दिता. ते आमच्या खातीर राखून रावतात ब्रेस्तार. जण असो सांगो मस्तू नातल्यान कैद्याचो तुमकां वेळ चड मेळटा तांच्या लागीं वर्सांक मस्त मेळटा. ओके तुमी जैलाक भेट करूंक येता आसतना थंयसर अधिकाऱ्यांची परवानगी काण घेवंक आसता की हरयेपुटी काण घेवंक आसता की एक पुटी काण गेला पुरो की कशें. हांव हर एका ब्रेस्तारा विजीट दिवच्या वेळार जेल सुपरडेंटा लागीं हांव फोनांतच विचारन हांव परवानगी काण घेता. कित्याक म्हणल्यार हांव एक पुलीस ऑफिसर जावन निवृत्त जाल्ल्यान सगळे जेल ऑफिसर्स म्हजे कडेन बऱ्यान एक विश्वासान आसात. त्या देखून हांवें फोनान विचारल्यांत बन्नी सर ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ सांगतात आणि आमकां परवानगी दितात आणि आमकां पुर्ती तांचो सहकार आमकां दितात. भितर वता आसतना तुमकां काही चेक करतात की तपासान आनी कांय तशें ते तांचे कायदे रिवाजी प्रकार ते आमकां चेक करतात. ते करी देत ताणें. ओके आतां वचोन तुमकां तांची बरी सळावळा वळख आनी आसा त्या देखून अशें तूं वसा म्हूण सांगना ना ते करी देतानी गव्हर्मेंट कायदे प्रकार आणि जेलाचे ते थोडे कायदे असतात. कोण आयल्यार तांचे ऑफिसर्स आयल्यार ते चेक करूनच भितर सोडटात. जेल सुपरडेंट आयल्यार ताणें ते बुकान सायन घाली जाय टायम डेट घाली जाय मागीर ताका चेक करूनच भितर सोडटात. ते तांचे रिवाज आनी कायदो तो. ओके ओके आतां ते वता आसतना एक कैदी आसले भितर आसले तुमकां राखून रावता म्हळें काही म्हणी अशें आसा की काल म्हळ्यार थंय आसले मनीस तुमी आयलात तुमकां एवॉयड करचे परिस्थिती म्हण खंय तुमकां मेळ्ळ्या की हांकां मेळूंक नाका म्हणून विंगड रावचे मनीस तशें येदोळच्याक येवन आमकां ते ना गे सक्कडी कुशेन येतात ते राखून रावतात. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ म्हणून तेच जावन विचारून येतात. ओके 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 तुमच्या टिमांत आतां उडपीच्या टिमांत साधारण तुमी कितले जाणां आसात. 12 जण मेंबर्स आसा. तांतूं 1 जण सिस्टरां आनी 9 जण लायक्स आनी आमकां एकलो आत्मीक डायरेक्टर आसा फादर रेजिनाल्ड पिंटो. आतां उलयताले म्हळ्यार तुमी काल म्हळ्यार तांकां घर जाल्लें परत तुमी दितात म्हणून म्हळ्यार गरज आसलें म्हळ्यार कळ्ळें तांकां जैला भितर आमचें जेवण खाणें तें आसा तांकां आसा पूण मागीर दुसरें कालें दिता तुमी तांकां स्पेशली थोडे नॉर्थ इंडियाचे आनी आमच्या गांवांचे इल्ले भायले कसली एक केस आयला कळ्ळें तांकां एज इट इज हाडून तांकां भितर घालतात. त्या वेळार कसलीय वस्त आसना गल्ले एक वस्त्राचेर आसता उरले खंयचे आसना. ते आयला इमिडिएटली तांकां कसलेच बेजिक्स तांकां कसलेंच ते मेळना. त्या टायमार आमी तांकां मेळोवन ताज्या गरजेक पुरते स्पेशली तांकां वस्तू जावन दी आनी कसलें जाय आसले वस्तू फस्ट आमी वतना दिल्यार तांचे घेवंक आसता. शिवाय जेलान तसले बरें स्पेसिलिटी ना. आतां जेवणाचे आसा साबू जावन दी ब्रेक हें परत ते आसा पूण अदर थिंग्स तांकां ती मेळना. गल्ला एकाच वस्त्रांत रावचे पडात. त्या वेळार तशें बेजिक्स आनी इमिडिएटली थंय भितर गेला कुडले तांकां कसली स्पेसिलिटी मेळना. एक फोन करून अवकाश मेळना तांकां मेळचे. काल एक हप्त्याक 2 पेटी मात्र फोन करून ते 2 मिनटां मात्र ते आमी थंय गेल्या उपरांत ते आमकां मेळ्ळा म्हज्या घरच्यांक एक खबर दिया ताका एक खबर दिया हाका एक खबर दिया. ती आमी तुमची मेन सेवा जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ते एक एकले म्हयन्या भितर आसल्यार तांच्या घरच्यांक खबर आसना.
आम्ही फोन कर सांगल्यार हां. अरे तुझ्या पूत या तुमच्या घरचे या तुझं यजमान असं असं केसीन भितर आयला म्हणून सांगला उपरांत ना खबर ताज्या बेल्यान म्हळ्यार आज आज अशी पुरा मोबायल फोनाने होय. गे आता म्हजे मोबायल नंबर एक म्हाका गोत्ता आसा शिवाय दुसरे मोबायल आमचे लेगीत बायट आसनात पयलीं लँड नंबर आसतना सगळ्याच्या तोंडार बायट आसतले 4-5 नंबर आसतना बायताले देखून ते भितर गेला कडले तांचे प्रॉब्लेम तांकां सांगोंक दुसऱ्यांक सांगोंक ती आमी तुमची मेन सेवा म्हळ्यार कितें पयलें कम्युनिकेशन ओके गरजे पुरते आनी थोड्यांकी भितर गेलो वता लॉयर्स नात एक पुटीन तो जेलाच्या भितर तो गेला उपरांत ते 4 वणतेच्या मोद्यागात तो सगळो संसार विसरता इकडे पयले कोणी ताका मेळोवंक येनात कम्युनिकेशन ना आनी जेल सुपरिटेंडंट आनी तांकां तितलें तांचे कॅर काणून तांचे कॅपेसिटी ना कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचेच काम चड आसता पळय त्या टायमार आमी बरें एक हप्त्याक आमी वेची गरज कित्याक म्हळ्यार त्या दीस वेतन आतां कोऑर्डिनेटर सांगला बरी ते आमच्या खातीर राखून रावतात आनी एका दोळार आमी त्या दीस वचोना पूण दुसऱ्या दिसा डेफिनेटली ते वता कित्याक म्हळ्यार तांच्या गरजे खातीर वचनात जाल्यार आमकांच एक पुणी कितें आज आमी कितें सूख केला म्हणल्यार बरें आमकांच एक भोगता देखून आमी तांचे सांगता कनेक्शन हाजे खातीर दवरलां कितें म्हळ्यार सांगतपणान कित्याक कोणी नातल्या टायमार एक तांकां आसरो जावच्या बरी एक आमची एक सेवा दिवन आमी आसा हे आतां उडपी DSC हे मुनियारपण प्रिजन मिनिस्ट्री आरंभ जावन मंगळुरांतल्या गेला की 26 वर्सां 25 वर्सां जाते आसा की उडपींत कितल्या वर्सां पावन हे करते आसा तुमी हे आतां आमी 2014 नोव्हेंबर 11 तारखेर आमच्या बिस्पाच्या ऑफिसांत 3 आमी आरंभ केली ह्या नोव्हेंबराक आमची परती 9 वर्सां जाली ह्या 9 वर्साच्या अवधेंत आमी कितें आमकां अचिवमेंट करूंक जावना ते आमी सादारण म्हणटा केला म्हणचे एक आमकां एक संतोष आसा डेफिनेटली कित्याक म्हळ्यार आमच्या कर्नाटकांत खंय गेल्यार जेलांत गेल्यार थोड्या जेलांक सोडल्यार आमकां पर्सनली 1 to 1 मेळोवंक आमकां एक ताणें एक हेलो केला कित्याक म्हळ्यार आमी दिल्या सेवे वरवीं आनी आमी कितेंक तो क्रिस्तांव तो आनी आमचो नॉन क्रिश्चन म्हण आमी कसले भेद आज म्हणसर करूंक नातल्या खातीर ते एक जेल सुपरिटेंडंटान आनी त्या सिब्बंदीन इतलें आमचे लेगीत एक कनेक्शन दवरलां की एका दवळार आमी वचनातल्यार ते हांकां फोन करून विचारतात जेल अधिकारी हांकां विचारतात म्हळ्यार हांव एक डिपार्टमेंटान आसूंक वचून म्हाका आनी तांकां आसल्या कनेक्शनाक आमी त्या इनमेट्सांक म्हळ्यार जेल कैद्यांक जाय जाल्यार इनर वेअर मुस्तायकी तांकां खेळूंक व्हॉलीबॉल कॅरम बोर्ड चेस पुरा खेळचे वस्तू तांकां म्हळ्यार खंयच्या विशया भितर बसून ताणें बेजार आसूंक नजो तांकां कुशेन आसाचे म्हणजे तांकां कितें जाय उणेपण पडलें तें आमी दितो आनी TV समेत दिलो आनी देखूनच कितें म्हळ्यार आमी नातल्यार थंय तसो आमचें रिलेशन कित्याक म्हळ्यार तें रिलेशन आमी आमच्या टिमान दवरलां रेग्युलर जावन आनी एक विशय सांगले पळय तुमी उलयतना ल्हान शिकले की पेटी केस घालून भितर आसतात तांकां कोणी लॉयरांनी मेळनात तो तुमी हेल्प करतात म्हणून तशें काले म्हणी थोडे म्हणी केस आसात की म्हळ्यार भितर आशिल्ल्यांक ल्हानशे संगती भितर पडल्यांक भायर तांकां सोडून हाडलेले कांय केसी आसात सडन प्रोवोकेशनांत ल्हानशे केसी गोबायलामध्ये ल्हान गलोटो शेजारामध्ये ल्हान गलोटो पब्लीक कार्यालय ड्रिंक्स करून ल्हान गलोटो त्या दळा ते बेलेबल ऑफेन्स म्हणटात तांकां जामीन दिवंक कोणी नातल्यान ते भितर आसतात जाल्यांक आमी कॅश श्युरिटी कोर्टाक बांदून तांकां आमी भायर हाडला मस्त जाणां भायर हाडला आमी आनी ते आमी अनबोर्ड ती आसात क्रिस्तांव एकलो मात बाकीचे पूर अनबोर्ड ते मस्त आमी हें केलां भायर हाडला ओके आतां अशें तुमी भायर हाडलेले वरवीं तुमी कांय तांकां भायर हाडचे पयलीं तांच्या कुटुंबादार लागीं कांय विचारतात गी संपर्क करतात गी या तांच्या कडेन कांय सांगनासतना हांकां अशें भायर हाडटात ना आमी म्हळ्यार आमी ते विजीट केल्याच जाणा तांणी अशें रिक्वेस्ट केल्यार पयल्या सुवातेर आमी तांच्या घरच्यांक फोन करन नातल्यार तांच्या घरा वचून
मुकी बसोवन तांच्या घरच्या लागी अरे असं जाल्यार केसीक तो भितर गेला ताका आमी भायर काडयत गी या ना तांची परवडगी नासतना कुटमादाराचे आमी आज म्हणसर एकल्याकी आमी रिलीज केल्ले ना आनी तांचे परवडगी काणगोन आमी ह्या 9 वर्सांनी आमच्या लेगीन कावंट ना तितले जाणांक आमी रिलीज केला आनी आमी ते रिलीज केल्ले आमी आमच्या फायलान दवरल्या शिवाय आमी कोणाक सांगनात कित्याक म्हळ्यार हे एक विशय इतले कॉम्प्लिकेटेड की म्हळ्यार मागीर कितेंय चड उणें जालें आनी सुटयल्ले म्हणून आमचेर ते ब्लेम कित्याक म्हळ्यार ती एक कोर्टाचे केस आसल्या वरवीं आनी ती एक्चुली ते कोर्टाक एक्झॅक्टली समाजाल्या टायमार वचना जाल्यार ती एक नाय दिसते आमचेर म्हळ्यार आमी सुटयले ते मनीस खंय आसात गी म्हणून एन्क्वायरी पळयल्यार ते जाण आमकां प्रॉब्लेम आमच्या खातीर आमी पयलींच तांच्या लेगीत पुरा क्लियर केल्या उपरांत आमी तांकां सुटोवचें हें करता अशें ताजें पयलें ना आनी ताजेनी पयलें आमी तांकां सुटोवचे पयलें जेल सुपरिटेंडंटा खातीर एक विचारता आमी ह्या मनशाक सुटयत गी म्हणून वय ताका आमी ती खबर दिल्या उपरांत लास्ट स्टेप उरले पुरा वेवस्था वय वय मागीर व्हडल्या केसींत आतां एडवोकेट्स कोण नात तांकां त्या जाल्यार आमी डिस्ट्रिक्ट लिगल ऑथॉरिटी जावन गव्हर्मेंट लॉयराक तांकां संपर्क करन ताचे जावन ताका कानुनाची वेवस्था आमी कर दिता तेगी आमी कर दिता ते म्हणल्यार म्हाका ते कोर्टांत आनी परत एडवोकेट्स लिगल ऑथॉरिटीन परत म्हाका क्लोज हे आसात तांच्या मार्फत हांव तांकां हे कर जेल सुपरिटेंडंटाक सांगून तांतूंक आमी हे करता लिगली जावन गी आमी जामिनार सोडयल्ले गी आसा डिस्ट्रिक्ट लिगल ऑथॉरिटीच्या गव्हर्मेंट लॉयर्स तांकां हे करतात कित्याक म्हळ्यार आमच्या प्रिझन मिनिस्ट्रींत सिस्टर मेलानिया म्हणून शिकली आसा सिस्टर मेलानिया शी लॉयर ती केदळे कोर्टांत आसता आनी पुरो इन्फॉर्मेशन ती आमकां दिता आनी कोणाक गरज आसा न्ही ती लिगल कोणा लागीं गरजे कितें करचें म्हणचें ती सडावत आमकां ती गायड करता ती आमकां एक बॅक बोन म्हणल्यार कित्याक आमच्या सभेंत तशें ती एक लॉयर आसल्या वरवीं आनी एक पुलीस ऑफिसर आसल्या वरवीं आमकां इल्लें मस्त म्हळ्यार मस्त आदार म्हळ्यार दोन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एकल्यानी धरचें आनी एकल्यानी सुटोवचें म्हणल्यार दोनी कॉम्बिनेशन आमचे लेगीत आसा तसलें कॉम्बिनेशन आसल्या वरवीं आनी स्पेशली आमकां म्हळ्यार ते जेलांत गेला कडले आमकां जेल सिंबंदी लेगीत आमचें कनेक्शन आसा न्ही तें आमकां एक स्ट्रॉंग आमचें फावंडेशन पयले येतान आयिल्ल्या वरवीं स्ट्रॉंग फावंडेशन देखून आमकां चड आनी चड एक काम करूंक एक अवकाश आसा तुमी आतां म्हणलें पळय तांकां भितर आसल्या कैद्यांक गरजेच्यो वस्तू पुरो दिता जावं पुरो इंडोर गेम्स या कांय इतर खेळाच्यो वस्तू जाल्यार पुरो वस्तू आनी पुरो दिता म्हणून ताका पुरो खर्च आसा हे पुरो खर्च तुमी स्वता इंडिव्युज्युअल घालतात या दुसरे कोणी दितात तुमकां DSC जावन या बऱ्या मनाचे कोणी दितात गी या तुमीच करचे ना हे आमकां म्हळ्यार फाटल्या 9 वर्सांनी आमकां इतली सभा इतलेय बरी चलोवंक कारण आमचे गोळी बाब कित्याक म्हळ्यार आमी 2014 नोव्हेंबर 11 आमी आमची सभा स्टार्ट करतना आमचे लेक पयशे नासले पूण विस्वासो आदार आमचे लेक संपूर्ण आसलो एका वर्सा भितर म्हणल्यार आमकां ऑगस्टाचे 2nd वीक मॅक्सिमिलियन कॉल्वे आमचे पात्रांचे फेस्त आसता त्या वेळार आमकां 2nd कलेक्शनाक आमच्या गोळी बापांनी आमकां एक एलाव केल्लें आनी ते गोळी बापान एलाव केल्ल्या वरवीं आनी एका फिरगतीच्या विगारांचो पाठिंबो आमकां आसल्या वरवीं एका विगारांनी तांच्या फिरगजेंत प्रिझन मिनिस्ट्री खातीर दुसरें दान एकठांय करून आमकां परमिशन दिवन तांणी तो वावर तांच्या हातांत काडून दिल्ल्या वरवीं आमकां फाटल्या 9 वर्सांनी 3 फावटी आमकां फंड रेज करूंक आमकां साध्य जालें कित्याक आमचे लेगीत ताजे वरवीं म्हळ्यार हे सभा चलोवंक आमकां कारणंत गोळी बाब आनी आमचे फिरगजेचे विगार बाब कित्याक विगारांचो सपोर्ट आमकां नातलो जाल्यार आनी ही खंयची वस्त आमकां ताका दिवंक जायनातली आनी आमकां सेवा करूंक आमचे लेगीत जायनातलें कित्याक ह्या सभेंत आमी 12 मेंबर आसल्यार 12 मेंबर सांगात आमचे 52 फिरगजेचे हाज्याक आमचे सांगातात आसा ते आमचे सांगात मुखार नातल्यार आमचे फाटींभोवती हे जावन आसात देखून आमकां हे पुरा साहित्य दिवंक आनी कसलेंय तांकां बेल दिवन भायर हाडूंक आमचे लेगीत फंड
आसात कित्याक आमच्याच लोकांनी दिले कित्याक लोकांनी दिल्ल्या फंड उदार मनान दिल्ले ताजे वरवीं आमकां सेवा करून एक सलीस जाला म्हणच्या एक आता काले म्हणसर एक कैदी भितर असतात जैलांत आता तांकां सोडून हाडचें जाल्यार तुमी जैल अधिकारी लागीं आनी ताज्या उपरांत कुटुंबदार लागीं विचारून ही वेवस्था करता तुमी हे भायर आयल्या उपरांत एका दोळकांक तांकां गरज पडल्यार पुनर्वसती करूं रिहॅबिलिटेशन करूंक कांय करतात की तुमी केला हय गे हेवी ड्रंकर आनी गांजा स्मोकर परत जाल्यार हेवी बाळीक हॉस्पिटलांत तांकां एडमीट कर रिहॅबिलिटेशन अंतो घालना वर एकल्याक हांगा तलपाडी लागशिल्ल्या तांतो वचोन ताका हे कर मस्त जाण बरें जाल्यात तांतो सडावत बरें जाल्यात आमकां गुड रिजल्टच मेळ्ळा तांतो आमच्या उडपी DSCच्या PMIक बरें मागीर ते कैदी आमकां गेल्या उपरांत ते आमकां फोन करून उलयतात पोर म्हाका एकलो उलयलो आनी सबार उडास दवरतात आनी सबार जाणांक आमी जेलांतून बेल दिवन सुटल्या उपरांत कामाक लायला काम करतात वय तशें एक दोग जाणांगे तांणी पयले ताणें तळ्ळो गाडयेचेर काम करतले थंय परतूय तांकां ते गाडयो काणगो दिवन तांचे दीस पडसो त्रास करचे बरें केला वय रिहॅबिलिटेशन करी दीस पडटा एकल्याक आमच्या संध्याचो संस्थेचो मेंबर ऑलिव्हर सुतारी म्हण ताच्या घरांत कामाक रावयला ताणें ताच्या तोटांत ताणें बरो पळोवन घेवन 1 वर्स ताच्या घरा रावन मागीर ताका घरा धाडले ताच्या आवय बापूय सांगता बऱ्यान आसात थोडे बायल भुरग्यांक सांगता बऱ्यान आसात थोडे आवय बापूय सांगता बऱ्यान आसात ती आमकां एक खुशी आमकां आमच्या प्रिझन मिनिस्टरान हे बरें काम जालें न्ही घेवन जालें म्हणून आनी एक म्हळ्यार आतां हे कैदी भितर गेल्यात म्हळ्यार हांव चिंतता थोडे कांय अशें परा क्लास जावन ताका परा झगडे जावन प्रवेतात थोडे फावटी तांचे पैकी गरिबी आसतात तांची आर्थीक स्थिती बरी आसना काही चोरी केले गी आनी काय लागी भितर पडोवंक पुरो तस जाल्यार संदर्भाचेर तांच्या कुटुंबाक तुमी कांय करतात की हेल्प करतात की तांच्या कुटुंबाक आमी वचून भेट दिता आनी तांकां ग्रोसरी आयटम आमी ते वचून तांच्या घरांत वचून आमी पावीत करून येतो आमी तशें भुरग्यांच्या इस्कॉलाक आनी तांच्या भुरग्यांच्या इस्कॉलाक वचून फीस बांदून आनी तांकां कितें गरजेची वस्तू आसा ते पुरो आमी दिता आमी आमच्या PMIच्या लेखार आसा तुमकां ते सांगतात तांचे कुटुंबां खंय आसात ते सांगतात ते इनमेट्स सांगतात आमकां तुज्या घरा अशे प्रॉब्लेम आसा तुमी कुमक दिजे म्हण दिता आमी खुशेन दिता जाल्यार ह्या 9 वर्सांच्या तुमच्या सेवेंत तावन म्हळ्यार सबार तुमी कामां केलां तशें तांकां कैद्यांक कुटुंबाक आनी परा उडासांत दवरचे तले एक कांय अप्रूप घडीत म्हळ्यार एक अचिवमेंट साधन बरेंशें केलें वय म्हळ्यार थोडे केसींत पोस्को केसींत म्हळ्यार पोस्को केस म्हळ्यार तूं कंप्लेंट आनी कोण दिता सर्टन एज म्हळ्यार चेडवाक 18 वर्सां जायनासतना चेड्याक 21 इयर्स जायनासतना जाल्ले केसीन परा आमी तशें तेग जाणांक आमी तांची केस काबार जावच्या खातीर आनी तांचे विलिंगनेस आसल्या वरवीं तांच्या घरच्यांनी परमिशन आसल्या वरवीं तांचे काजारय करून एका चेड्याक ताका एक कळाली म्हणल्या भशेन थंय एक ल्हानशें घरय बांदून दिला वय वय तशें वय आनी तशें सबार जाण आतां आमी सुटले आतां काल पोरेक फोन केल्या म्हणल्यार तशें आमकां आमचे नंबर तांचे आसात केदाळी फोन करता हांव हांगा आसा हांव हें करता आसा तें करता आसा हें करता आसा म्हणून तांचे फीडबॅक आयकतना कितें वय वय ते कॉल केदाळी येते आसतात केदाळी येते आसतात मॅडम तें करता आसा हें करता आनी थोडे जाण आमी बेल दिल्ले कोर्टाक गेला घडल्या ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ म्हणटात म्हाका थंय मेळटात म्हणजे कोर्टा मुखार घर म्हणजे कोर्टान येतना मेळटात हे पर आमकां म्हळ्यार एक उडास दवरचें म्हळ्यार केदाळे तांणी जावन आमकां म्हळ्यार मागीर खंय फुडें वाटेर म्हळ्यार आमकां तांचे डेफिनेटली वळख आसना कित्याक आमी ते मिसांव केले आनी सोडले ताणें गुर्तायता ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲ ते सांगताना ज्युवेनल मॅरेज ಅಂತ आमी कितें करता वकिला लागीं उलोवन कोर्टाक एप्लिकेशन घालयता तांकां ती एज जाला ते काजार जातात तांकां तुमी सुटका दिवन काजार जावची वेवस्था करी जाय म्हण गेलो त्या वेळा जड्ज ओपवता दोगांक हे करतात ओपन कोर्टार विचारतात आमी काजार जाता म्हणल्याच ती केस कॉम्प्रोमाइज एक्विट करून तांकां काजार जावची वेवस्था करून
2-3 कुटुंब तशान बरी जाल्यात आता हा तुम्ही येदोळत केला जाल्यार वय वय आनी ती केदाळे फोन ते करना आमकां केदीन विसरूनचे नात नातल्यार तांकां तुम्ही करनातल्या भायर वयची गरज नाका स्पेशली तांचे मॅक्झिमम बरो गोवा भितर आसले न्ही तांची बायलां केदाळे ಈಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು मागीर आमी एक सांगता म्हळ्यार आमी तुमी जाल्ल्यान हें काम केलें तुमी जाल्ल्यान हें काम केलें आमच्या लोकांनी पुरो आमकां सांडून गेल्लें म्हाका तशें जालें जैला भितर एकले आयले ते एक संघटन एक ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿಜವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಏನೋ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು सर हांवें हांगा अशें आयकल्लें आसा कोडयाळांत थोडे वर्सां आदीं एक 7-8 वर्सां आदीं हे प्रिझन मिनिस्ट्रीचे जैला भितर येतात काल्याक म्हणून सांगल्यार थंय आसल्ल्यांक हेल्प करतात आनी ताजे मागीर तांकां कन्वर्ट तरी करतात आनी देखून तशें इल्लेशें भितर आपले ऑफिसर तावनी आनी हेर थोडे संघटना तावन पुरा ह्या विशयान अपप्रचार आनी केल्लो आसा हांगा कोडयाळांत आनी हेचें काय म्हणल्यार कन्वर्टार करूंक अशें म्हणून बायबल आसून दितात ते सांगतात देवाचें उतर सांगतात तुमकां तसलें काय म्हणून थंयलें काय सिच्युएशन आसा की ना येदोळच्याक आमकां तसलें सिच्युएशन येवना आमच्या कडेन बायबल विचारतात ते जावन सर कन्नड बायबल इದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತ म्हणटात जैलाच्या एका ऑफिसरान विचार काण घेतला थोड्या कैद्यांनी काण घेतला पूण आमी दिताना पयले आमी कितें दिल्यार ती वस्त आमी पयले जेल सुपरिंटेंडंट टेबल ताचे परमिशन थंय दवरता आमी आमी जावन डायरेक्ट जावन कसली वस्त दिना तो थंय जावन दिता शिवाय वय आमी कसली वस्त इवन आमचे एक ताका एक वस्तू दिवचे आसल्यार आमी पयले ताच्या टेबलाचेर दवरचे पयले ताणे पळोवन परवानगी दिल्या म्हळ्यार जेल सुपरिंटेंडंटाक दिता जाल्यार कैद्यान विचारला सर ताका एक दितात की यस ओके दिता ताका आपयतात आमच्या दोळ्या मुखार मजा जातात आनी असली केस आमच्या फाटल्या 9 वर्सान आमी उठपीन कोणाने आमकां एक सांगिल्ली ना कित्याक ना आमी बिलकुल त्या एक केसीक आमी वचना पूण तांच्या तोंडान दिवचे उतर ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ते उतर आमकां केदाळ आयकताना आमकां बरें उतरच मेळ्ळा आनी तांचे येदुळे येवना ती आतां आनी मुखार आमचे आमी केल्लें पळोवन म्हणून ताणें आयल्यार बरें आसलें कित्याक म्हळ्यार ते भितर 4 वण्टी मदें काय तांची येलोनेस आसा न्ही ती आमी भायर काडत गेल्या असले संघटना कोणी जास्त करना आनी ते भितर गेल्या मात्र तांकां कित्याक म्हळ्यार थंय आसलो 100 जाण आसले 100 मिस्टेक करून आयलो न्ही त्या एक पर्टिक्युलर टायमाक ते मिस्टेक जालीच म्हणून चिंतून ते आयले शिवाय पर्टिक्युलर जावन जायजेच म्हणून क्रायम करी जे म्हणून केल्ले असले काय एक 5% आसतले वय आनीक उरले घालूंक ते 50% सस्पेक्टेड वय सस्पेक्टेड म्हणून म्हळ्यार करूंकी बरो ना करूंकी बरो दोन्ही काय सांगूंक जायना म्हळ्यार भितर असले बरो सत सांगता म्हणजे काय बरो म्हळ्यार कैद्यांत 3 टायपार आसात गोत आसून केल्ले आसात ओके सुपारी काणयेन पयशांचे आशे केल्ले आसात सडन स्वरुपीयन सडन प्रोवोकेशनान सडन आकस्मीक जावन केल्ले आसात हे 3 टायपाचे आसतात मागीर आमी आमच्या क्रिस्तांव कैद्यांक वर्साक एक 3 फावटी कुमसार करता कुमगार दिता ते पर सोडटात की आमकां एक स्पेशली दिला ते एक रूमूच आसा थंय वचून आमच्या रेजिनल पयलो फादर फ्रांसीस कार्नेलियो आसलो तो एक 7 वर्सां आसलो आतां 1.5 वर्सां जावन फादर रेजिनल पिंटो आसा हे दोगी बरे तांकां तांच्या माथ्यारांनी पर हात धरून मागण्या करतले कुमसार करतले आनी कुमगार दितले आतां ह्या फेस्तांच्या वेळार जावं पुरो नाताला फेस्त गी आनी खंयचे दुसऱ्यांचे हेरांचे फेस्तान येतात त्या वेळार तुमी थंय भितर वचून काय तांकां एंटरटेनमेंट सांस्कृतीक कार्यक्रम दितात इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आपोवन व्हरून ते स्टेजीर प्रोग्राम दिता आनी तांकां जेवणाची वेवस्था आनी कुसोराची वेवस्था
पुरो दिता आमी फेस्ता वय मागीर तांकां सगळ्यांक हात माळयता वैगे बरें करता नातालाचे फेस्त आमी ते संभ्रमता हर एक वर्सा भितर वय ते दायदल्ली व्यवस्था पुरो आसा वय आणि आमचे गोळी बाब येतात वर्सा वैगे वय मागीर म्युजीक दवरल्यावर डान्स करतात आमच्या सांगातात त्यांचं तेही करतात बरें आसा बरें आसा आणि एक आमी हें करता की ते पास्कांचे फेस्त करता आमी ते आणि मॅक्सिमम कॉल्बेचे फेस्त करता मागीर वर्साक एक 2 आमी मेडिकल कॅम्पां करता भितर मेडिकल कॅम्पां करता मागीर तांकां एक 2-3 फेस्ताक आमी तांकां जेवणां दिता नॉन व्हेजिटेरियन बिर्याणी तेच रांदतात आमी बैल हाडूंक ना आमी जाय जाल्यार आयटम दिता ते रांदून ते जेवतात क्रिसमसाक आमी बरे प्रोग्राम दवरता आमचो बिस्पूत येता मुखेलपण घेता बरे टॉक दिता आणि सबार जाण ते जेल पळय तर 3, 4, 5, 6 वर्सां तीन तसले आसात तितलो तेंपी आसात आसात देखून तांच्या खातीर आमी प्रोग्रामां करचे कित्याक थोडो तातूंत एक 25% येतात आनी वेतात बेलर येतात आनी वेतात पूण 75% अंडर ट्रायल्स पूण ते व्हडले केस केल्ले तांकां भायर वचूंक तितलो इजी ना देखून तांचे एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर तांचे एक मायंड कित्याक म्हळ्यार भितर बसून थोडे जाणांचे मायंड अर्द करते म्हळ्यार कांय ना दुसरो कोण संवसार ना भायर पळोवंक ना वचोंक ना डिप्रेशन वेचतली परिस्थिती वय गेलात मस्त गेलात तांकां तुमचे आपताक भेट ते एका रितीन काय म्हळ्यार तांकां एक समाधान जाता म्हळ्यार खुशी जाता मेळोंक आयले काले सांगूंक जाय जाल्यार तांकां तुमच्या सांग येता एका तांकां एक काय म्हळ्यार सुटका ती स्पेशली फोन करणं हांव कसो आसा म्हणून ह्या घरा सांग म्हणजे कित्याक तांचे लेगीत तितलो टायम ना उलोवंक तांकां मेळना तांकां म्हणजे काली हप्त्यांत 4 मिनटां कितें मेळटात उलोवंक ती हप्त्यांत 2 पेटी 2 मिनटां लेकर उलयतात ती बायल आसता काली बायले लेगीत मात उरला भुरग्यांचें एज्युकेशन करतात कालें करतात कितें गोतूना तांकां ती आमी कालें करता तांचे लेगीत विचार कालें करतात कितें करता म्हणून नेक्स्ट विजीट वता 7 दिसा उपरांत तुजे भुरगे अशें करतात तुजे घरचे अशें आसा ती आमी तांकां एक खबर दिल्या पुरो तांकां एक समाधान वय नाल्यार दुसरी वाटत ना कशें कालें जाता घरा वय तांचे कितें समस्या प्रॉब्लेम त्या दिसा आमच्या कडेन सुडावळ आमच्या लागींत रावन सांगतात बरी खुशी तांकां मागीर क्रिसमस आयले म्हणटना आमी ते प्रोग्राम भुरग्यांक आपोवन व्हरून एक 1.5 वरांचे प्रोग्राम दिता आनी आत्मीक डायरेक्टर एक टॉक दिता आनी बिस्प एक बरेशे एक टॉक दिता 1 एक 40-45 मिनिट्स बरे प्रोग्रामांनी दिता बरें कैद्यांक बारी खुशी प्रिझन मिनिस्टरचे आयले म्हणटना खुशयेन आमकां ते वळखतात या फेस्तांच्या वेळार तुमकां वेळ चड दितात की 2 वरांचो आसता दितात आमी जाल्यार 3 वरां रवी येता आमकां टायमिंगांत हें ना तांचे आमी जाल्यार 3 तावन 6 वरां म्हणून सरी रवी येता 6 वरां उपरांत तांकां भितर घालतात ताचे उपरांत तांचे रुल्स रेग्युलेशन कसले टायमाचे रेस्ट्रिक्शन आमकां ना स्पेशली कितें म्हणल्यार आमचे ते रिलेशन तितलें बरें आसले वरवीं आनी एखाद्या वेळार बेयलर आमी सुटयता न्ही ते जाल्यार कोर्टांत लेटर आनी येतना लेट जाता लायक 7-6, 7 तशी जावंची आसतात ते जाल्यार आमी वचून थंय रावन तांकां म्हळ्यार रातीक तांकां दवरूंक एलाव ना एक कोर्टांत ताका बेल मेळ्ळो आनी थंय जेलांत भायर येवंकूच आसा आनी ते रिमोट एरियर आसले बरें थंय कसलेय तुका कांय ट्रान्सपोर्टाची फेसिलिटी ना आमी ताका थंय भितर भायर हाडन बस स्टॉपाक हाडन तांकां थंय सोडन तांकां कितें घरा वचून कितें कितलें टिकेटीचे खर्च ते दिवन तांकां घरा पावला उपरांत ताणी आमकां फोन करता घरा पावलो म्हणून तेच जोडून आमी तांकां तांचे कॅरकण घेता आमी ताजे पयलें आमी अर्दे वटकच तुका बेल सोडले म्हणून रातीक तूं उठून येना तशें आमी करून आनी जेल येता उडपी बस स्टँडाक 20 किलोमिटर्स म्हणून आसा चोले न्यूचे व्याप्त न्ही ते आमी कारार ताका आपोवन हाडून बस स्टँडाक देवन थंय ताका पयशे दिवन बस सोडून धाडटा ताका हाजे पयलीं आमी सुमार केजीन पुराय तांकां रावन मागीर दुसऱ्या दीस धाडिल्ले सुमार केसी आसा तशें रावन म्हळ्यार खंय आमच्या सिस्टरच्या कॉन्व्हेंटांत आमची सिस्टर मेलानिया ती तिच्या कॉन्व्हेंटांत रावन घेवन स्त्रियांक ते वय तशें आमी बरो कितें म्हणून अर्दे वॉटर आमी तांकां जळे सोडले ना मागीर कैद्यांक भलायकी बरी ना तर सुपरटेंडंट म्हणटा हाजेर कಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು
मणिपाला पण आम्ही ट्रीटमेंट करून पैसे खर्च केला तसे एक 2-3 केसी मणिपाला पण आणि ते म्हणल्यार हॉस्पिटलान सांगिल्लें मनीस का भरने कांय करूंक जायना म्हणून तशें एक बँगलोरचे की हांगातून एक बँगलोर दांड ताका गुण कर्ण परतून आपण हाडला तितले पुनर्जीवन पण ते एक जाणांक आमी दिला ह्या सेवे वरवीं फाटी आपण म्हळ्यार ॲम्ब्युलन्स खर्च आमी दिता हाडून ते पुलिसां रिजर्व पुलिस हाडटात आपण हाडटात पण जबाबदारी तो तुमचीच मात्र कंप्लीट ओवरऑल जबाबदारी आमी वयसून घेता जबाबदारी आमची कितें कसलें काय रिस्क जाल्यार ते सपोर्ट करतात बट गायडलायन्स तांचीच आसता वचून येतले तांचीच गायडलायन्स आसता बट फायनान्शियल जावन आनी कितें जाता तें आमच्या हातून येता आनी तशेंच फाटल्या 9 वर्सांनी एक कारवारचो आमी इनमेट्सांक ताका सुटयलें क्रिस्तांवचो 2 दीस उपरांत दुसऱ्या दिसा तो आज्यार काडो हॉस्पिटलाक लेगीत काल एक मेडिकलाक येतना खंयचे अननोईंग व्हेकलान मारलें आनी स्पॉटार मेलो मागीर ताजे पुरा हे कितें मेल्लो मनीस कोण कितें म्हण पुलिसांक वतना म्हाका फोन करी लागले पुलीस ऑफिसर्स तो एक भुरगो सरला हातान ते क्रॉस आसा कोंत आसा आयडेंटिफाय करताय गे तूं म्हणून केली हांवें पळयतना वो कारवारचो क्रिस्तांवचो ब्लास्टान म्हणून इमिडिएट हांवें सिस्टरीक फोन केलो सिस्टर विशय आसा म्हणून सिस्टरीन इमिडिएट करून ताच्या घरच्यांक हे केलं कारवार आयले ते आयिल्ल्यांक सिस्टरीन कॉन्व्हेंटान रावयली एका दिसा आनी एक दिसा पोस्टमॉर्टम परत जावन तांकां ॲम्ब्युलन्सांनी बरें करून वेवस्था करून बऱ्यान निर्जीव कूड धडची वेवस्था आमी केला तशेंच तांकां उडपी येरमाळचे एकलो सरलो शिरवा लागशिल्लो आमी पिलार लागशिल्लो ताजे मोर वेल्ला कथन सगळो दीस हे आसले ते मागीर ताजी बॉडी आमी रातीक 8 वरां हाडून ती मागीर बेंजार करून आमी तितले आमी ती एक केवल आमी खाली एक प्रिजनाचे विजीट करना ते मात्र आमी न्ही पुरा म्हळ्यार प्रिजना खातीर कितें करूंक जाता तें पुरा आमी केला कित्याक खाली आमी ते एक मिशन म्हणल्यार आमचे काले गेले प्रिजनाक गेले तांकां हेल्प केलें आनी भायर येयलें म्हणचें ना हे फुडें आमी भितर गेला उपरांत आमी एक प्रिजनाच्या सरावंडींग कितें येता आनी ताचे भितर हर एक आमी अर्द्यार खंयचेंय काम आमी दवरूं ना तें टोटली फिनीश केल्या उपरांतूच आमी एक म्हणल्यार हें जालें म्हण तो तितले म्हणसर आमी करता आमकां कितें करूंक जाय जाता तितले तो पिलर मनेस्त सरलो जेल सुपरटेंडंट म्हाका फोन केलो सर ಹೀಗೆ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ गेले पांडेश्वर पुलिस स्टेशन पूरा कितें फॉर्मेलिटीज करी पूरा करून व्यवस्था करून दिले डॉक्टर परत येवन पोस्टमॉर्टम परत जाल्ल्या उपरांत तांत एक साक्षीदार हांव सरवलो म्हणजे घाला ओडटा नो प्रॉब्लेम ओके सर म्हणून मागीर डेड बॉडी रिसीव पुरा केल्यो घरच्यांक आमी हँड ओवर करून मागीर त्या पिलरांत तें जालें एक निमाणे सवाल तुमच्या दोगां कडेन आतां आमच्या गोळी परिशदेंत आनी दुसऱ्या खंयच्यात थोडे टर्म बेस्ड मणियारपण आसता कमिशनांत आसल्यार आनी खंयच्यात आसल्यार थोड्या संघटनांनी कशें म्हणून जाल्यार कातोलीक सभा SVP एक पटी जॉयन जाल्यार एकेर पर्यंत आसतात खंयच्याय थोड्या कारणां लागून सोडून दुसऱ्या काल्याक वेतात नातल्यार सामान्य जावन अंतू आसतात एक पटी जॉयन जाल्या उपरांत आतां अशेंत प्रिजन मिनिस्ट्री हांव चिंता तुमी आमतूय एक पटी जॉयन जाल्यार थंय अशें कंटिन्यू करनासतात तुमकां केदारा म्हणून अशें बगलें आसा काले म्हणून जाल्यार हें कान गेलें पूण पळयतना तो राटावळ चड आसा एक पुडच्याक हें मुख जाल्यार पुरो या इतले वर्सां केल्या पुरो तशें कांय तुमकां बगलें आसा की खुशेन आमी वावर दिते आसा ते विशय आमकां म्हणजे जिवनांत ते दळच्या बगना कांय ना न्ही खुशेन आमी काम करता आसा वावर दिन आसा आमच्या वांजेलांतूच आसा जेला भेट दिवच्या विशयांत जेलांत असल्या कैद्यांक कितें तुवें केलें म्हणच्या विशयान तितली सेवा आमी करता आसा आमकां तांचो काही आमकां हे ना खुशेन संतोषान मोगान आमी करता आसा ते आमचे भाऊ भयणी म्हणून लेगूनच आमी करता आसा बऱ्यान करता आनी घर एक फादर उरले पुरो आतां आमी जावं पुरो सांत विशयान पॉल सभा जावं पुरो आनी उरले सभा जावं पुरो त्या नंतर आमी सेवा दिते आसा पूण ती सेवा आनी ही सेवेंत एंटायरली डिफरंट कित्याक ती आमी आमचेच लोकांक आमकां गोत्ता आसलें की वळख आसल्यांक ती दिवची सेवा जावन आसा आमचे भितर ही परकी मनीस
आज एकलो येता फाल्यां एकलो येता परवान एकलो येता असं आयज डिसेंबर जाता होय देखून ही एक सेवा जेला वचून दिवची सेवा ना तेणे पळोवंक वचूंक जायना हेणे वचूंक जायना त्या परिस्थिती भितर आमी संदिग्ध परिस्थितीर आसता कित्याक म्हळ्यार एका जवळार त्या कैदेच्या पाटी सपोर्ट केला घरचे सपोर्ट आसना घरचो तो टेंथ आसूं न्ही म्हणटात देखून हेणे ताका काडल्यार हेणे लॉ आसा इन बिटवीन लॉ आनी घर आनी ते तीन म्हणटाना ही एक मिसांव डेलिकेटेड मिसांव म्हणचे कांय दुबावना आनी उरलें पुरा कामां आमच्या फिरगेजीच्या आजे सरावंडिंगाच्या भितर आसता आमच्या फिरगेच्या भितर तातूंत चॅलेंजेस म्हणून व्हडलें कांय ना सेवा दिवंक आसा वेळ दिवंक आसा काय अशें दिवंक आसा पूण अंतू घालें म्हणून चॅलेंजेस आसा चॅलेंज काण घेवन आमी चॅलेंज काण घेवचे म्हळ्यार जे सेजन मस्त संघ संस्था आसात तातूंत कोणेय जॉयन जावेत वय प्रिझन मिनिस्ट्रींत देवान विन्सन काडला म्हणून सांगेत ही सेवा तूं कर म्हणून विन्सन काडून आमकां ह्या सेवेंत आमकां वावर दिवंक आमकां समी जेजू क्रिस्तानूच विन्सन काडला म्हणून येत ही सेवा सगळ्यांक करूंक मस्त कश्ट आसा हे कितें म्हणल्यार ह्या सेवेक आमी रेग्युलर आमी चॅलेंज आमी हातान काण घेवचे हांव करतालो करून दाखयतालो आनी एकल्याक म्हजे हातून कितें जाय उपकार ते हांव करून दितालो म्हणजे आनी आमी हर एक मिटींग आसल्यार दुसरी मिटींग आसल्यार आमी डायरेक्ट आयलो मिटिंगार बसले आनी आमची मिटींग केली पूण प्रिझनाक आमी विजीट करचे पयलें आमी सक्रामेंता मुखार एक अर्दे वर म्हणजे आमी 15 मिनट अर्दे वर आमी ते सक्रामेंत 12 जाण ते मिटिंगार आसता आनी विजीट करतना समेत आमी पयले ही गरजे भितर वचून एक नंबर हर एक फावटी कित्याक म्हळ्यार थंय कितें आमी उलोवंक येता तुवें आमच्या मतीन गेल्यात ते आमी उलयता म्हणजे ती एक आमी ते वेतनाक ती एक 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 सभा जावन एक मागण्या सांगता दुसऱ्यांक एक हेल्प करचे शिवाय हे मागण्या नासतना ह्या सभेंत थोडे इल्ले कश्ट कित्याक म्हळ्यार कैद्यांचे तकलेंत कितें आसता आमकां गुतना मुखार एक आसूंक बरो फाटल्यान तुका सोडना तशें तेंचे ग्रज आसूंक बरो सांगू आमच्या दुखी साहेबांच्या घरच्यान एडोरेशन रूम आसा सकाळी आमी येता 15 मिनटां थंय मागण्या करून उपरांत मिटींग स्टार्ट करता जेलांत रिकतना भायर आमी कारा लागीं रावन मागण्या करता कित्याक म्हणल्यार जेल विजीट करचें जाल्यार रिप्रेझेंटेशन काम करचें जाल्यार देवाची आमकां बेसांव मेन आशिर्वाद मेन ताची ससाय आमकां मेन जायचे कित्याक म्हणल्यार भितर रिकतना कितें जाता काले जाता सांगूंक जायना म्हणल्यार जेल कैदी एकलो भितर आसा म्हणून जाल्यार ताची इंटेन्शन खबर आसतात खंयच्या घडये कितें करता काले करता म्हणून सांगूंक जायना त्या वेळार आमकां समी जेजू क्रिस्ताचेच एक बेसांव आमकां आमचेर आसाचे आनी ताचेंच बळ आमकां धैर्य सेवा दिवंक बघाचो न्हू सामात्यावन बरयल्या सुवार्त्यांत 25व्या अध्यायांत जेजू एक ओपारी मुखांतर अशें सांगता हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिवंक आयल्यात म्हणून देखून हे एक वर्तें मिसांव हे सगळ्यांकी करूंक साध्य जावचें ना पूण आतां भावान सांगले प्रमाणे कोणाक ते विंसून काडला तांणी एक विशेष मिसांव म्हणून मानून घेवन करचें तसलें वर्तें काम आतां आमी आयकल्या प्रमाणे मानेस्त रोजारियो डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त वॉल्टर मार्टिस हांणी उडपी दिएसींत जैलाक भेट दिवचें काम कशें चलता आनी तातूंत कसले सकड पंताव्हान आसात चॅलेंजीस हे भोव अपुर्बायेन आमच्या लागीं वांटून घेतलां तुमच्या सर्वांच्या नांवान दोगांकी रोजारियो डिसोजा आनी वॉल्टर मार्टिस तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव बरें करूं ओके आनी देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर कित्याक म्हळ्यार ती तुमकां सपोर्ट करतात दाराळ मापान मेळोवन दी म्हूण मागता थँक्यू म्हाका न्हू आनी एक फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं आनी तुमकां कसलीं सवालां विचारूंक आसा जाल्यार जरूर खंडी जावन तुमी विचार येता वॉट्सॅपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां देव बरें समट आनी सावाला
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून पराताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा
आनी सवालां हर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.